राज्य सरकाराच्या खात्यान आरटीआय अर्जांतल्यान मागिल्ली माहिती सोंपेपणान दिवची अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केल्या। ह्या मागणी खातीर आरटीआय कार्यकर्तो सुदीप तामणकार आनी ताचे वांगडी आझाद मैदानाचेर उपासाक बशिल्ले। आरटीआय खाला माहिती दिवपाक कळाव करपी सरकारी खात्या मुखार उपोशणाक बसपाची शिटकावणी तामणकारान दिल्या। गोयचे सरकार आरटीआय कार्यकर्त्यांक फावो तसो प्रतिसाद दिना अशें कांय आरटीआय कार्यकर्ते म्हणटात। आरटीआय कार्यकर्त्यांची सतावणूक करता म्हूण सुदीप तामणकारान सरकारचेर टिका केल्या। आरटीआय कार्यकर्त्यांचेर ओगीच आरोप जावचे न्ही म्हूण सरकारी कार्यालयांनी सीसीटीव्ही लावपाची मागणी तामणकारान केल्ली। म्हयनो जालो तरी ताचेर कांयच जावंक ना। आरटीआय वावुरप्यांची सतावणूक थांबोवन तांकां सोंपेपणान मागिल्ली माहिती दिवची अशी मागणी आरटीआय वावुरप्यांनी केल्या। जे पळय कितें माल प्रॅक्टिसीस पळय जे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी चल्लेले आसा आनी जी पळय कितें सतावणूक चल्लेली आसा ही त्वरीत बंद करची, नाजाल्यार हांवें पयलीं इशारो दिल्लो सरकाराक की त्या डिपार्टमेंटाच्या दारान बसून एक दिसाचें उपोशण करून त्या अधिकाऱ्यांक जाग हाडची पडटली। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गोंयांत येवपी देशी विदेशी पर्यटकांक दर्यावेळेर कोण सुरक्षा दितलो हें 26 नोव्हेंबराक थारतलें। त्या खातीर 3 सुरक्षा कंपन्यो पात्र थारल्यात। तातूंत सध्या हें काम करपी दृष्टी लायफगार्डाचोय आस्पाव आसा। फाटलीं 5 वर्सां दृष्टी लायफगार्ड हें काम करता। गोंयांत येवपी पर्यटक चड करून दर्यावेळेर पेंवपाक वतात। उदकांत देंवपी सगळ्याच पर्यटकांक पेंवपाक येतलेच अशें ना। ते खातीर पर्यटक बुडटाले। ह्या पर्यटकांक वाचोवपा खातीर गोंय सरकारान गोंयांतल्या सगळ्या दर्यावेळेर खासा सुरक्षा गार्ड नेमल्यात। दृष्टी लायफगार्ड ही संस्था फाटलीं 5 वर्सां हें काम करता। ह्या कंपनी कडलो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान सरकारान नवें टेंडर काडिल्लें। ते प्रमाण 3 कंपन्यो पात्र थारल्यात। 5 कंपन्यांनी दाखयल्ली तयारी। 3 कंपन्यो थारल्यात पात्र। 26 नोव्हेंबराक जातलो निर्णय। पात्र थारिल्ल्या कंपन्यां मदीं दृष्टी लायफगार्ड, सुपरकॉन आनी पीव्हीजी ह्या 3 कंपन्यांचो आस्पाव आसा। ह्या 3 कंपन्यांचो अभ्यास करून सरकार निर्णय घेवपाचे आसा। पर्यटन हंगाम ह्या आदींच सुरू जाला। दर्यावेळेवेली सुरक्षा पळोवपी दृष्टी लायफगार्ड ह्या संस्थेक वाडोवन दिल्ली मुजत 30 नोव्हेंबराक सोंपता। ते खातीर 26 नोव्हेंबराक निमणो निर्णय घेवपाचें सरकारान थारायला। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। आतां पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो घडावळी। पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाच्या दिवचल मातृसेवा समितीन घडोवन हाडिल्ल्या महिला संस्कार शिबिराक बायलांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। कुटुंब जोडा सांभाळपाचें काम आसता ह्यो महिला करतात। एक सुसंस्कारीत स्त्री तयार झाली की मागची कुटुंबातली मागची पिढी सगळी सुसंस्कारीत असते। स्त्री शिवाय घराला शोभा नाही आणि हे पद्धत खरें आसा। जे आमच्या बरोबर आमच्या रितीन जावन चलत येयलें आसा हेचो विसर महिलांनी केन्नाच विसरपाचें न्ही। अडवलपाल अस्नोडा रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीक बरेच त्रास जाले। दिवचलचो आमदार नरेश सावळ आनी थिवेचो आमदार किरण कांदोळकरान ह्या रस्त्याची पळोवणी केली। त्या रस्त्याचे लँड एक्विजिशन जाल्लें आसा। इतलो रस्तो अरुंद आसा की 2 गाडयो केन्ना केन्ना सोडपाक खूब त्रास जाता। म्हणून आयज इतल्या वर्सांची मागणी म्हाका दिसता कोणें तेचेर लक्ष दिलो ना। म्हणून हांव आनी बाब किरण कांदोळकार तो त्या भागाचो आमदार जो आसा तो तांकां घेवन आमी तेचें आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी अशें ठरयलें की जी जागा एक्वायर जाल्ली आसा तेचें डिमार्केट करचें, त्या प्रमाणे पीडब्ल्यूडीन मागीर थंय फुडें तो रस्तो करचो। भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या दिवचल फाट्यान लोकां खातीर दोळे तपासणी शिबीर घडोवन हाडिल्लें। दिवचल पालिका वाठारांतल्या लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो। स्पोर्ट्स क्लब जे आसा ज्या तरेन एक्टिव्ह जावपाक जाय ते एक्टिव्ह गोंयांत जाले ना हे दुर्दैव आसा। आमच्या सरकारच्या गांवांनी आमी अनेक योजना की यूथ एक्टिव्हिटी स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी जावच्यो म्हणून आमी आपले आसा। सगळ्या राजकारण आसूं दी अनेक गोष्टी आसूं दी शेवटी ते समाजा कडेन समर्पीत करप, समाजा खातीर ताचो उपयोग जावप हे खरो राजकारणाचो किंवा अन्य सगळ्या कार्याचो उपयोग आसा। प्रुडंटा खातीर दिवचलच्यान उदय परब। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।